नमस्कार. आम्ही आता मांद्रे मतदार अजित आरोलकर मांद्रेचे उमेदवार. आम्ही यांच्याबद्दल जाणून घेऊया कशा किती यांचा प्रचार चालू हा तो. नमस्कार. नमस्कार. आता तुमचा प्रचार बीन कसा किती चालू हा सध्या भोवता ते आणि तुमचे फुडले विजन किती असतले? सध्या प्रचार म्हणटा तो ओवरऑल सगळे आमी एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी कवर केल्या डोर टू डोर. आणि विजन म्हटल्यार आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जे आहा तो मेजर इशू आहा तो आमी नेक्स्ट 5 years तो अनएम्प्लॉयमेंट शब्दच आमी मांद्र्यांतल्यान काडूंक सोदतात. सो ताका लागून प्रायवेट सेक्टर हाडपाचो प्रयत्न आसतलो आनी भुरग्यांक प्रायवेट सेक्टरानूय कामां मेळपाक आमी प्रयत्न करतले. जेन्ना तुम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता न्हू तेन्ना लोकांचे कितें म्हणणें आसता? चडशे जॉबा विशयीच आहात आनी दुसरें म्हणल्यार उदकाचे शॉर्टेज खूब आहात आनी गेले 1-1.5 वर्स सारके उदकाचे मेजर प्रॉब्लम जाल्ल्या. सो आमचो मेजर फोकस आहा तो अनएम्प्लॉयमेंट काडप आनी दुसरें म्हटल्यार ते उदीक एटलिस्ट 24 hours नाल्यार 8 hours तरी कंटिन्युअसली तांकां मेळोंक जाय. हे विजन आसतलें. पळोवंक गेलें ना डेव्हलपमेंट हांगा कितें जाल्लें गेली 10-20 वर्सां आनी कितें जावंक ना जे तुमी करतले? डेव्हलपमेंट म्हटल्यार अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आहा ते तशेंच पडलेले आहा. BJP गव्हर्मेंटान आसात ते आनी BJP पार्टीन आसलेल्यांनी कांयच करूंक ना अजून पर्यंत. तशेंच ते पेंडींग पडलेले आहा आनी गेले 5 वर्सां जाल्यार कांय जावंकूच ना. सो आसा तशें एज इट इज तशेंच मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी तशीच आसा आनी जॉब्स म्हणटा ते भुरग्यांक फटयल्यात. तांकां प्रॉमिसीस व्हडले व्हडले केल्यात पूण 5 वर्सांक कांयच जॉब्स आनी कांयच हे दिवंक ना तांकां. सो जॉबांचो विशय मेजर आहा हांगासर. पळोवंक गेलें ना तुमची ही कोस्टल बेल्ट आहा. सो कोस्टल बेल्टा खातीर तुमी कितें करतले? न्यू डेव्हलपमेंट जशें की ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट जावन हांगा येवंक जाय. माझे विजन हा इको टुरिजम प्रोजेक्ट हाडपाचो जेणे करून आख्या संवसारांतले ट्युरिस्ट जे आहात ते हांगासर येतले आनी आमचे कडेन बरे पैकी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जागोय आसा. सो तेचेर जर आमी इको फ्रेंडली टुरिजम प्रोजेक्ट जर हाडीत जाल्यार आमचे भुरगे कमीत कमी 1000-1500 भुरगे जॉबाकूय लागतले थंय. प्लस टॅक्सीकार भाव आहा तांकांय हे मेळटले इनकम जातलो आनी बाकीचे हॉटेलियर्स आहात जे लोकल हॉटेलियर्स जावंक परत लोकल वेंडर्स जावंक बारीक गाडे घालून बसता तांकांय सोर्स ऑफ इनकम तेंचो वाडटलो. ताका लागून टुरिजम सेक्टरान आमकां मेजर थिंग आहा तो हांगासर एक कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडूंक जाय टुरिजम रिलेटेड. तो आमकां बेनिफीट जातलो टुरिस्ट एट्रॅक्ट करपाक. तशेंच कोस्टल बेल्टीक वचत ते बिचांचेर आयज चेंजींग रूम टॉयलेट्स ना तो प्रायोरिटी बेजीसचेर टुरिस्टां खातीर ते आमी अवेलेबल करून दितले. आतां पळोवंक गेलें ना तुमच्या मतदारसंघात तुमकां चॅलेंजींग असो कोण उमेदवार दिसता? पण आमी चॅलेंजींग हे घेवन फुडें वचत ना. आमी विक्ट्रीचेर फुडें वयतात. चॅलेंजींग घेवन वचपी उरलेले सगळे बाकीचे आहात ते चॅलेंजींग घेतात. आमी चॅलेंजींग घेनात. आमी विक्ट्री चिंततात आनी आमचें कॅम्पेनिंग चालू केलां आनी ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें आनी आमकां रिस्पॉन्सूय बरो येयला. आमकां एज अ इंडिविज्युअल आमकां म्हणून सपोर्ट करपाक लोक भायर सरलेले आहात. आयज आमी खंयच्या वॉर्डार वयतात भोंवपाक तेन्ना हांव 1-2 जाणांक घेवन भायर सरता पूण भोंवता आसतना त्या वाड्या वयले आमचे जे सपोर्टर्स आहा वेलविशर्स आहात ते आमकां जॉयन जातात. हेचेरूच कळटा की प्रत्येक वाड्याचेर आमची प्रेजन्स कितें आहा ते. आतां तुमचे फुडले विजन कितें आसतलें? सांगला ते प्रमाणे प्रोजेक्ट्स जे आसात हेचे प्रायवेट सेक्टर हाडपाचे आनी एम्प्लॉयमेंट हांगासल्यान जनरेट करप ह्यो मेन विजन आहा. उदकाचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आहा ते अपग्रेड करपाची गरज आहा. परत हांगासर वॉटर बॉडीज आहात ते आयडेंटिफाय करून लोकलांक हांगासर जे स्थानीक आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ते वॉटर बॉडीजान थंय ल्हान वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून गांवांनी उदीक पावता अशें मेन आमी प्रायोरिटीचेर दवरतले. पळोवंक गेलें ना गांवची समस्या कितें आहा जे लोक तुमकां सांगता? यात एम्प्लॉयमेंट आनी उदकाचे मेजर आहा आनी काय व्हडलेशें ना. आतां पळोवंक गेलें नाल्यार तुमच्या हितून खूब फावटी तुमी सगळे एरियेन हे प्रचाराक वयता न्हू तेन्ना तुमकां कशें कितें दिसता वातावरण म्हटल्यार ऑलरेडी लोकांनी डिसायड केल्लें आहा. लोकांक चेंज जाय आनी पयलींचे जे फेसीस आहा ते परत पळोवपाची इच्छा ना तांकां. सो ऑलरेडी लोकांनी डिसायड केला खंय वोट करप ते आनी आमी जेन्ना वयता तेन्ना जो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तेचेरूच कळटा लोकांचें डिसिजन कितें आहा ते. रायट टायमाचेर 10 तारखेक तुमकां रिजल्टूय कळटलो तेचेर. पळोवंक गेल्यार थोडे उमेदवाराचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले तांकां लोक धाडून वयता हेजेर कितें म्हणटा? पळय जशें केलां तशें भोगचें पडटा. एकट्याकूच न्हू आनी बाकीच्या कॅन्डिडेटाक धांवडल्यात थंय हांगाच्यान. एक ते व्हिडिओ व्हायरल जाला म्हणून कळ्ळां बाकीच्या कॅन्डिडेटाक थंयच्यान खूब कडल्यान धांवडून घातल्यात कित्याक कांय करूंक ना म्हणून. सो लोकांचो राग आहा तो हेंच्या विशयी खूब हे जाल्लो आसा. ताका लागून जे तेंच्यांनी करपाक जाय आसलें काम करपाचें सोडून तेंच्यांनी जनतेक मांद्रेचे जनतेक रिस्पेक्ट दिवंक जाय आसलो तो रिस्पेक्ट खंय तरी दिवंक ना तेंच्यांनी. ताका लागून तांकां ही ट्रिटमेंट मेळटा. गेली कितकीशींच वर्सां पळोवंक गेलें ना BJPचें सरकार हांगा जाय तसो तुमकां हांगा डेव्हलपमेंट दिसना गांवच्या लोकांक म्हणून लोक तुमच्या वांगडा.
सो हेजेर आनीक कितें म्हणशा जेन्ना तुमी आतां फुडें जिखून येतले तेन्ना तुमी BJPन वयतले काय कितें करतले? पळय ह्यो पक्ष आहा तो ह्या पक्षान जॉयन जावपाक म्हाका 1 वर्स लागलें आनी डिसिजन घेवपा खातीर आनी ह्या पक्षान जॉयन जालें तें सोडपा खातीर जॉयन जावंक ना. म्हाका बाकीचे पार्टीचे ऑफर्स सगळ्यांचे आसलेले सो हांवें एक्सेप्ट खंयचेच करूंक ना आनी एट लास्ट आमी मोगो पक्षच सिलेक्ट केलो कित्याक ह्यो मोगो पक्ष हांगाच्यान ह्या मातयेंतलो पक्ष आनी हांगा मांद्रेच्यान सुरवात जालो पळय भाऊसाहेब बांदोडकर हांगाच्यान चीफ मिनिस्टर जालो पयलो चीफ मिनिस्टर आनी ह्यो पक्ष खंय तरी आमी फुडें भुरग्यांनी व्हरूंक जाय तेका लागून ह्या पक्षाक आमी फुडें व्हरपा खातीर फुडें सरल्यात आनी डेफिनेटली पेडणे तालुक्यानूच न्हू आख्खे गोंयभर मोगो पक्ष हेच्या फुडें आसतलो आनी मेजॉरिटीन जिखोन येतलो. तुमी आतां पळोवंक गेले नाल्यार हे बीच लायनीक कितें व्हडलें डेव्हलपमेंट गार्डन जावं आनी कितें करूंक सोदता? पळय गार्डन डेव्हलपमेंटाच्या पयलीं सगळ्यान पयलीं चिंतूंक जाय पोट कशें चलतलें तें घर चललें जाल्यार सगळें जातलें तेका लागून प्रायोरिटी बेजीसचेर आमी एम्प्लॉयमेंटाचेर मेजर फोकस करतले. डेव्हलपमेंट ब्युटिफिकेशन हे प्रायोरिटी न्हू सेकंडरी इशू तो सो ते सेकंडरी इशूज आहात सो मेन इशू आहा तो जॉब तेका लागून प्रायवेट सेक्टर आमी हाडपाचो प्रयत्न पयलीं करतले. हे आसलेले आमच्या वांगडा जीत आरोलकर मांद्रे मतदारसंघांच्यान. गोमंतक TV खातीर मनोज आरोलकर मांद्रेच्यान.